दिवाडेच्या पुलाचे सध्या कांयच धड ना। कांय लोकांक हो पूल जाल्लो जाय, कांय जाणांक नाका। कांय जाण म्हणटात पूल जाल्यार नित्याची फेरयेची कटकट वतली। कांय जाण म्हणटात पूल जायत जाल्यार दिवाडेचे कॉन्क्रीट जंगल जातलें। फाटल्या सरकारान वेंचणुकेच्या कांय दीस पयलीं पुला खातीर घाल्लो बुन्यादी फातरूच कोणे तरी फोडून उडयला। पळयात राकेश कानोळकाराचो रिपोर्ट। फोडून उडयल्ल्या ह्या पुलाच्या बुन्यादी फातराक पळयात। विधानसभेची वेंचणूक जावचे कांय दीस पयलीं हो फातर घाल्लो। रायबंदरा जेटी लागसार हो फातर घाला। कोणे तरी तो फोडला। दिवाडे जुव्यार हजारांनी लोकवस्ती आसा, मात थंय पूल जाय हाचेर तांचें एकमत ना। कालवी सारकिल्लो प्रसंग दिवाडेकारांचेर येवचो न्ही म्हण कांय जाणांक हो पूल जाता तितलो बेगीन जाल्लो जाय। कांय जाण म्हणटात पुलाचो बुन्यादी फातर घालतना आंकडो दाखोवपा खातीर लोकांक पयशे दिवन हाडिल्ले। ब्रिज जाय आमकां। हालीं तो फावंडेशन स्टोन बीन मोडलो, कोणी मोडलो, कित्याक? तें कोणें मोडला मात थंयसर तें पळय फावंडेशन घातला पळय ती आमची चूक आहा। कित्याक आमी कोणें ताका विचारूंक ना हांगासर बाबा तो ब्रिज येतलो वो ना येतलो तें कोणें विचारूंक ना ताका। बी फावंडेशन घातला लोक तेंचे पिशा आमी थंयसर गेल्ले, लोक पिशा आमी गेले आपयले म्हणून इलेक्शनाच्या वखदार तें घातलें फावंडेशन। कित्याक घातलें हें आमी विचारूंक ना। म्हणजे मतां घेवपा खातीरूच आसतलें। हय आनी 100 रुपया दिले आमी तांकां कोण गेल्ले तांकां आनी बटाटा सोडा। पूण तुमकां दिसता ब्रिज जाय? ब्रिज जाय। आनी तो खंयच्या ओल्ड गोवा? खंयच्या गोल्ड गोवा दिवाडेच येता न्हू। पूण कांय जाणांक हो पूल जाल्लो नाका। लोक म्हणटात पूल जायत जाल्यार थंय रियल इस्टेट येतली, दिवाडेचें कॉन्क्रीट जंगल जातलें। ब्रिजान म्हणजे अशें जातलें आयलँड उरचें ना न्हू, आयलँड पिड्ड्यार जातलें आमचें। सगळे कोणी येवन रावतले भायले दिल्लीचे वेल्लीचे आनी बिल्डिंगो जातल्यो, मागीर सगळे मॉल जातले। इतलें खरें ह्या पुलाचेर लोकांचें एकमत ना। फाटलें वर्स जालें दिवाडे पोन्ने गोंयची जेटी सारकी करूंक ना म्हूण सध्या थंयचे लोक बेजार आसात। दिवाडेच्यान प्रुडंटा खातीर राकेश कांदोळकार। दिवाडकारांनी शेनवारा मोठ्या उमेदीन बोनेरा मनयली। बोनेराचे मिरवणुकेत थंयच्या 6 चित्ररथांनी वांटो घेतिल्लो। चडशा चित्ररथांनी पर्यावरण आनी कोयराविशीं जागृताय घडोवन हाडपाचो यत्न केलो। गोंयचे राज्यपाल BV वांचू, पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार आनी हेर मानेस्त बोनेरा पळोवंक आशिल्ले। शेनवारा दिवाडेची बोनेरां जाली। थळाव्या लोकां वांगडाच गोंयभरचे लोक ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्ले। वेगवेगळे चित्ररथ आनी हेर पंगडांनी लोकांची मनरिजवण केली। गार्बेज काबार करुया, ग्रीन गोवा, संसार वाचयात आनी हेर चित्ररथांनी मिरवणुकेत वांटो घेतिल्लो। तरणाट्यांच्या पंगडांनी नाच करून दाखयलो। गोयचे राज्यपाल भरत वीर वांचू, तांची घरकान्न पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार, आदल्यो मंत्री निर्मला सावंत आनी हेर मानेस बोनेरांक हाजीर आसले। राज्यपाल वांचू दिवाडे पावले तेन्ना बोनेरां घेवन तांकां येवकार दिलो। दिवाडेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। काणकोणा धरणा लागसार मिल्ली गोरवां उडयल्यांत ती जाता तितल्या बेगीन पुरची अशी मागणी काणकोणचे लोक करतात। ही गोरवां पुरली ना जाल्यार पालिके मुखार धरणे धरपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। मेल्ल्या गोरवांक लागून काणकोणा चावडी वाठारांत रोग पातळू येता अशी भिरांत थंयचे व्यापारी उक्तायतात। पळयात बबेश बोरकाराचो हो रिपोर्ट। काणकोणच्या लोकांची हे दुर्दैवी जाल्ली आसा। सगळे चावडेर इतली व्हडली शिटी आसून ही शिटी कशी क्लीन दवरची हेजे कडेन म्युनिसिपालिटीचें बिलकुल लक्ष ना। म्हणून आमकां अशें दिसता की म्युनिसिपालिटीन हेजेर जर कांयच हे उपाय केलो ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी मुखार आमकां धरणें धरची पडटा शेवटी जनतेक। अशी परिस्थिती काणकोणची जाल्ली आसा। आमी रिक्वेस्ट करतात काणकोणची म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक की ते इमिजिएटली जे गोरवां पळय ती कुजलात त्या गोरवांक खंय तरी मातयेंत दफन करचें, नाजाल्यार प्रदूशण जावन ह्या काणकोण भागांत रोग उत्पन्न जातलो। ते धरणाची कुशी आसा, धरणा कुशी आसा म्हणटा हवेन ते धरणाच्या उदकां वचोंक शकता हवेन आनी ते जंतू उदकां वचोन काणकोणच्या ह्या लोकांक अनेक प्रकारचे रोग जावंक शकतात।
आकय कारसवाड्यार आशिल्ल्या गायरीचो प्रस्न सध्या कोर्टान पावला. ही गायर पुरोवपाक कोर्टान स्टे दिल्ल्यान सध्या तरी कांयच करप शक्य ना अशें म्हापशें पालिकेचो मुखेल अधिकारी हनुमंत तोरस्कार म्हणटा. फाटलीं 2 वर्सां जालीं आकयचो गायरीचो प्रस्न थंय गाजता. खरें म्हणजे जाल्यार ही घरां नासली, ही इलिगल घरां सगळीं, हें आमचें वन घर. त्याची गायर पयलींची, तेन्ना हें आमच्या जाग्यान हें आसलें गोठो पर्यंत ती गायर पयली आसा. आतां कितें ह्या लोकांनी घरां बांदून रस्ते धाकटुले केले. आमी सांगल्यार आयकना, कोणूच आयकना. तुज्या बापायचें काय म्हणटा आमकां सांगता. आमकां खरी म्हणशाल्यार पुर्तुगेज टायमाचो इतलोच जागो, बाकी सगळें रान. भोवंक हांगा भंय दिसतालो. हे भाटकार आसले फुडल्यान, तेच्या फाटल्यान हो आमचो जागो आमच्या जाणट्यांनी घेतलो. तर हांगा हो जो आहा कोण तळकर म्हणून एडवोकेट, तो म्हाज्या ऑफिसान येता आनी म्हाका व्हडली शाणपणां सांगता. आनी वयल्यान म्हाका म्हणटा हांव धमकी दिल्या म्हणटा. हांव धमकी दिवंक ना, हांवें ताका सांगलें ऑर्डर कोणाची? हेल्थाची. हेल्थान तुमकां ऑर्डर दिली. म्हाका कांय लागना, तूं हेल्था प्रमाणे आयक. हेल्थ जर तूं आयकना जाल्यार हेल्थ म्हाका सांगता पुरय म्हणून. पुरोवपाचें काम म्हाजें, कित्याक म्हाजे कडेन ट्रक आहा, म्हाजे कडेन फातर आहा, ते हाडून घालपाचें. म्हणून तेणी कितें केलें, हांव पळयतलो म्हणून तेणी स्टे हाडली. स्टे हाडली कोर्टाक, तो आदवोगाद न्ही म्हणून स्टे हाडला. आतां स्टेन कितें डिसायड जाता तें कळटा. हें जर कोर्टाक मान्य आसा जाल्यार उरतलें, नाल्यार वयतलें सगळें. म्हाजो भितर दोश ना कांय. हांव कितें आहा पळय तें कायद्या प्रमाणे सगळें करता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.